नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार रियल इस्टेट उद्योग. आनी मेन जे मनीस काम करता तो भितर फक्त बिल्डर आसनात, आर्किटेक्ट्स असतात, इंटिरियर्स करपी मनीस असतात. ह्या सगळ्यांची ह्या पॅन्डेमिकाच्या उपरांत कितें परिस्थिती आसतली आनी मुखार कशें वचपाचें. आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे आर्किटेक्ट सचिन पै रायकर. सचिन, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता एकच गजाल विचारता, तुजो लॉकडावन कसो चल्ला तें पयलीं आयकुया आनी देन वील गो अहेड. म्हाका खबर आसा तुमचो हो सगळ्यांक हो पयलो प्रश्न आसता. लॉकडावन म्हणल्यार इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपिरियन्स इन सो मेनी डिफरंट वेज. म्हणल्यार एक म्हणल्यार घरांतली कामां एक कशी करप आसता, हाऊ टू म्हणजे दी एफिशियन्सी दॅट वी यूज एट आवर सायट्स. म्हणजे आमच्या सायटीर आमी ज्या तरेन एफिशियन्सी प्लॅन करता तशेंच आमकां घरान करचें पडलें की मागीर ते कशें कामां फटाफट करप आसता विदाउट डुईंग एनी शॉर्टकट्स. कित्याक क्लायंट्स एका जाग्यार आसता पण जेन्ना जेन्ना पळयता शॉर्टकट मारूंक मेळना. व्हेरी ट्रू. बट टेल मी वन थिंग, तुम्ही जेन्ना वेन यू आर लुकिंग एट युअर सेक्टर नाव, तुम्ही ह्या सेक्टरा कडेन पळयतना आज कितें पळयता? म्हणजे पोस्ट आतां वन सेक्टर जंय सगळी गजाली भायल्यान येतात. गोंया भितर खूब कमी गजाली असतात. लेबर सुद्दां भायल्यान गरज आसता. इवन इंटिरियर्साच्या बाबतींत तुमकां खूब गजाली भायल्यान हाडच्यो पडटात. हाऊ आर यू लुकिंग एट द सेक्टर पोस्ट मे बी इवन वेन दीस लॉकडावन वी एक्झिट दीस लॉकडावन? तूं कशें करून पळयता ह्या गजाली कडेन? हांव ह्या प्रश्नाचें उत्तर दोन पार्ट्सान दिवंक सोदतां. एक म्हणल्यार आजूच आमची एका सायटीर एक मिटींग जाली विथ द क्लायंट विच इज एक्चुअली इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर द टेम्पल. एक अग्रशाळा बांदतात शिरोड्या. सो मेजर प्रॉब्लेम जालो एक की आतां पावस मे 15 मे एंड पर्यंत पडपाक लागतलो इफ यू गो बाय द फोरकास्ट. जाल्यार एक म्हणल्यार आवर इमिजिएट कन्सर्न इज टू मेक शुअर दॅट द सायट इज प्रोटेक्टेड. ताका लागून आमी मिटींग जेन्ना धरली आमकां एक मेजर प्रॉब्लेम जालो की लेबर आमी हाडूं शकता, म्हणजे ते परमिशन बी सगळें घेवन आमी लेबर हाडूं शकता, पण मटिरियल जें आसा पळय, जें मटिरियल गोंयांत मेळटा ते आमी कशे भशेन सायटीर ट्रान्सफर करूं शकता. बट जे मटिरियल आमच्या गोंयच्या भायल्यान येवपाचें आतां आमच्या आतां मँगलोर टायल येवपाचें आशिल्लें विच कम्स फ्रॉम मँगलोर. नाव दे हॅव टू पास थ्रू 3 डिफरंट डिस्ट्रिक्ट्स. सो तांची ती परमिशनां जी आसा ती उडपी, मँगलोर आनी मागीर ते कारवार डिस्ट्रिक्ट करून मागीर ती गोंयान भितर सरतले. सो हाका लागून जे आमकां प्रश्न पडला की ते पावतले केन्ना काय म्हणून. सो हो जालो पार्ट 1 ऑफ तुमचो प्रश्न जो आशिल्लो तो. आतां पोस्ट लॉकडावन जे आसा, सपोज तुम्ही कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीक एनकरेज करता टू रिज्यूम वर्क, टू मेक शुअर दॅट द लेबर एंड एवरीवन इज केप्ट एंगेज्ड, जाल्यार मटिरियल सप्लाय हॅज टू बी ऑल्सो स्ट्रीमलायन. म्हणटकच कितें आसा, अ लॉट ऑफ आवर सप्लायर्स थोडे म्हणटा आमकां अजून लाकूड कापपाक परमिशन मेळना, किंवा स्टोन कटिंगाक परमिशन मेळना, किंवा टायल्स आमचे अर्द ऑर्डर गुजरातच्यान येता, अर्द ऑर्डर येता तमिळनाडूंतल्यान. आतां थंयच्यान हांगा पावता म्हणसर तांकां कितले बॉर्डरी पास करच्यो पडटा, कितें परमिशन आसता, वेदर सी दीस ऑल कम्स अंडर द नॉन एसेन्शियल सेक्टर. Correct. So we also understand when the government says ki na non-essential म्हणटकच it has to be either kept on second priority or third priority. But आमचो एकूच प्रश्न आसा, तुम्ही आता कन्स्ट्रक्शन चालू कर म्हणटा जाल्यार हे बाकीचे समज स्ट्रीमलाइन करना जाल्यार वन्स द मटेरियल विच इज अवेलेबल विदिन द स्टेट ऑफ गोवा एकदा ते काबार जालें की मागीर कितें करपाचें आमी तें जालें. सेकंड गजाल म्हणटकच सायट म्हणटकच जे गायडलायन्स दिल्ले आसा फ्रॉम द ह्युमन रिसोर्सीस किंवा हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां आयिल्ले आसा, लायक सोशल डिस्टन्सिंग एट सायड, वेरिंग ऑफ मास्क आनी ग्लव्स, हे सगळे आमी पाळपाक सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. देर इज नो प्रॉब्लम विथ दॅट. पण एक म्हणटकच एट एनी पॉयंट ऑफ टायम दॅट एक देर इज वन गायडलायन वीच सेज दॅट द लेबर हॅज टू स्टे एट द सायट. आता स्टे एट द सायट म्हणटकच तांकां जेवणा खाणाचें सगळें प्रिपरेशन करचें पडटा. हांगा अशें जाल्लें आसा की सगळीं इवन इन विलेजीस ल्हान खानावळी जे आसा थंय जेवण बिवण कांय मेळना. सो द कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू नॉट ओनली गो आउट ऑफ हीज वे
to make sure that the labor stays at site, follows the guidelines, सगळे आमचे कितें नेमिल्ले आसा ते सगळे पाळप, plus do the work and also worry about their food is also another question. कित्याक तांकां हायजिनीक फूड आनी तांच्या प्रमाणे कितें आसा तें तांकां करूंक मेळ्ळा जाल्यार सी बेसिकली इट इज यू वर्क फॉर पोटाक म्हणटा तशें. बरोबर. So once they are satisfied with all the other aspects that we are looking at in terms of following all these guidelines, then there should not be a problem. But our major concern right now is the supply of material. एक गजाल ती जाली. दुसरो जो मुद्दो येता तो म्हळ्यार कामां जी आतां ऑलरेडी चालू आसात तातूंतली म्हळ्यार व्हडले प्रोजेक्ट, थोडे धाकले प्रोजेक्ट मॅक्झिमम कंप्लीट जावपाक शकतात. व्हडले जे प्रोजेक्ट्स आसात रियल इस्टेटींतले तांकां आतां हाजे उपरांत डिमांडाच्या दृश्टींतल्यान तुमकां कितें दिसता की डिमांड पयलींच्या भशेन कॉन्स्टंट उरतलो ऑर देर वील बी अ स्टीप फॉल एंड हाव टू डील विथ इट? My personal opinion on the real estate market is very simple. So demand जो आसा लोकांचे एस्पिरेशन जे आसा ऑफ मुव्हिंग आउट ऑफ वेर दे लिव्ह, म्हणजे कोण विलेजीन रावता तो वॉन्ट्स टू मूव टू द टाउन्स, फ्रॉम टाउन्स टू द सिटीज. हे जे मायग्रेशन जे आसा ते म्हजे कोतान तरी इतले बेगीन बंद जावपाचें ना. सो इन टर्म्स ऑफ द डिमांड, लोकल डिमांड जो आसा तो डिमांड काय थांबपाक. This second home phenomenon that we were experiencing in Goa, where people from out of the state were investing and buying properties, that will be drastically reduced simply because of the movement problems. People will look at investing in places closer. They खंय रावतात पळय, कोण दिल्ली रावता, मुंबई रावता, they will now look at second homes तांच्या सामके जवळपास आसा तशें. कित्याक आतां movement for the next 1 year at least we are looking at a major problem about taking flights, trains, buses कितें आसा. पण local demand जो आसा वो कमी जावपाचो ना. So maybe the real estate has to review its costing. म्हणजे जे लोकल मनशाक जे अफोर्ड जाता त्या प्रमाणे समज प्रोजेक्ट्स केले जाल्यार आय डोंट थिंक दॅट डिमांड इज गोइंग टू गो एनीवेअर. इफ तांचो समज तो कॉस्टिंग जो आसा तांणी दवरलो द वे दे आर लुकिंग ॲट people from outside coming and investing or the higher level of customer येवन invest करतलो म्हणून जाल्यार there might be a problem because as far as people are concerned, like someone like me, I am going to be very careful. म्हजे एक्सपेन्सीस कशे खंय वतले, म्हजे कडेन जे सेव्हिंग्स आसा ते हांव सामके सांबाळून वापरतलो. सिमिलरली एवरीबडी विल बी इन दॅट स्टेट ऑफ माइंड की पैशाचो हांगा थंय आतां कितें म्हणटा तो गैर व्यापार किंवा गैर यूज असो जावचो ना. दे विल बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल अबाउट वेअर दे आर गोइंग टू पुट देअर मनी इन. सो मे बी इट्स टाइम फॉर द रियल इस्टेट सेक्टर टू रिव्ह्यू देअर कॉस्टिंग अँड मेक शुअर इट इज नॉट ओनली अफोर्डेबल बट इट इज ऑल्सो एमेनेबल फॉर अ लोकल पर्सन. लायक गोंयकारांक ते अफोर्ड जावपा जाय अशें करपा जाय. देन इट मायट बी अ विन विन फॉर एव्हरीवन. तुम्ही जेन्ना म्हणटात की हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा, कारण एक म्हळ्यार गोंयकारांची डिमांड आनी गोंयकार सदांच म्हणटा की गोंयकाराक गोंया भितर घर घेवप खूब कुस्तार म्हणून बिकॉज ऑफ द प्रायसींग. अशी परिस्थिती भितर तुमी म्हणटात की जे रिऑग्युमेंटेशन जावपा जाय ते गोंयकारा खातीर जावपा जाय. आनी दुसरो जो आसा तो सेकंड होम्स किंवा भायल्यान येवन जे घरां घेतात त्या दृश्टींतल्यान. दोन प्रश्न. पयले, हाव मच हें कितली करची पडटलें, सकल दिवची पडटलें रियल इस्टेटीक इन टर्म्स ऑफ प्रायसींग. सद्याची जर आमची नॉर्मल लेवल जर पळयलें आनी गोंयकाराची गरज आनी जर कुवत पळयली जाल्यार वॉट इज अ प्रायस डावनवर्ड हें मुवमेंट कितलो जावचो पडटलो. आनी दुसरो, भायल्यान जे येवन लोक हांगा घरां घेतात सेकंड होमाच्या हातूंतल्यान, तो डिमांड आमच्या मार्केटाक रायट नाव शेअर कितलो आसा आनी कितले पर्सेंटेजीन तो अफेक्ट जावपाक शकता? म्हजे कडेन तशे परफेक्ट फिगर्स अशे नासतले इन टर्म्स ऑफ अप्रॉक्सिमेटली आउटसाइड इन्वेस्टमेंट. You can look at it in the region of about maybe 45-50% of the investment आमच्या गोंयांत जे इन्व्हेस्टमेंट जाता किंवा घरां विकप जाता आर लॉट ऑफ फॉर इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे सेकंड होम जेन्ना म्हणटा पळय हांव, it is not only limited to a person coming from out of the state. It is even for very affluent individuals. आमच्या गोंयकारां कडेनूय जे एक्स्ट्रा पयशे असता तो इन्व्हेस्टमेंट जेन्ना करूंक सोदता तेन्ना he would rather invest in another apartment in another colony, maybe next to his home. He might give it for rent. So second home can also be a go on itself, but they come in the higher bracket. Correct. जे affluent असते तांच्याकडे पयशे आसा, like
हांव रावता करांजळे, म्हज्या आजूबाजू देर आर अबाउट 10 कॉम्प्लेक्सीस. But I know individuals who live in my complex who not only have an apartment in my complex, but have an apartment or two in the other complex. Correct. So they have that extra money which they can circulate in this market. Now, price correction जे नाव म्हणता, price correction कशें आसा? Now we take the cost of construction of a standard villa or a bungalow, a private thing, at about 30, 35, 40,000. Depending on the specification that you per square meter. हांगाच्यो rates आता करांजळेचे rates आसा 90,000, 85,000 square meter. When you look at building a house and when you look at buying a house, the difference is almost 100%. So correction is जालें जाल्यार for a person to be able to afford that apartment, it all depends. आता कितें आशिल्लें, banks also were coming forward and unwilling to finance. Now again, that sector, banking sector, is also going to review all this. की कोणाक लोन दिवपाचो, लोनाचे affordability कोणाकडे कशी कितें आसा ती. Everybody's income is going to get affected in the next 6 months or a year. So the entire sector, real estate is just one part of this entire bubble. Correct, absolutely. So when you are looking at price correction, it is not going to be only in one sector, it is going to be across the board. So it might come to a point where तुमका ballpark figure दिवपा म्हणल्यार maybe the price correction might come to about 50% also. Correct. What the real estate industry has to see is to offload. Correct. तुम्ही घेऊन दवरतले, एक काळ आशिल्लो जेन्ना इन्व्हेंटरी पायल अप करून दवरप सुद्दां एफोर्डेबल आशिल्लें. आज तुम्ही म्हणटात की तशी पायलिंग अप ऑफ इन्व्हेंटरी इज नॉट एफोर्डेबल. Whom does it benefit? It benefits nobody. आणि with the new आमच्या आता रेरा ऍक्ट आयिल्लो आसा, then there are so many other guidelines, acts being enforced by the government, which is safeguarding the investor also. It is not only making sure that the real estate industry is regulated. Of course, it was always self-regulated. There was no doubt about it. But it is also put the government into the picture now. Ki Baba, now we are regulating the entire sector. So today, piling up inventory also is not going to be beneficial to them. So to offload that, they have to make it affordable. Now, how affordable is what we have? It is something that depends upon market forces also. 100%. And definitely, given the way the situation in the country is, you are looking at a complete, the dynamics of the economic situation is going to be completely different. I mean, आज उलयता 100 रुपया 1000 रुपया, another 6 months we don't know what the inflation is. Yes. लास्ट म्हाका परत म्हगे पयलो प्रश्न आनी लास्ट प्रश्न सेम आसता. सो लास्ट प्रश्न म्हजो साजो की वन एडवायस that from your sector's point of view you would like to give the government right now, what it needs to do? I am not in a position to give any guidelines or make any statements, but personally I feel if certain things like getting a travel permit or getting a transportation permit or transferring of material, labor to sites is streamlined, is made a little more friendlier. That online म्हणटा पळय ताजे वयल्यान there are so many things that can be done without a person having to physically go somewhere. ते समज more user friendly गेले न्ही जाल्यार एक म्हज्या लक्षान आयिल्लें आसा की in our industry nobody is going to misuse that travel permit or travel pass. So गरज आसा. तुम्ही तुमचे कितें तरी डॉक्युमेंटेशन जाय तें घालात न्ही, नो प्रॉब्लम, but don't make it more difficult for us. We are already having a hard time. And if you make it a little more streamlined, where not only consultants like me can travel freely to our sites, our vendors should be also able to supply material as and when they're required. There should be some level of trust. I think that's a very, very important suggestion. हांव इतल्याचे थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. आनी तुवें जशें म्हळां की आज आमी 100 आनी 1000 रुपयाची उलयतात, 6 म्हयन्यांनी ताजें कितें आसतलें आमकां खबर ना. हांवूय सदांच तेच म्हणटा की आज आमी उलयल्यात, परत एकदां 15 दिसांनी उलोवया, कारण 15 दिसां उपरांत कितें परिस्थिती आसतली ती आमकांय खबर ना. सो वी हॅव एस्टाब्लीश दीस, सो लेट्स कीप डुईंग दीस एन एक्सचेंज ऑफ आयडियाज. सो सचिन, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस.
परत येऊया 15 दिसांनी परत डिस्कस करूया. अँड द बेजीक आयडिया इज दॅट ह्या एक्सरसायजींतल्यान गव्हर्मेंटाक प्रॅक्टिकल वर्केबल सोल्युशन्स मेळची आनी ती आमी दिवपाक शकचे. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.